आज तुम्ही दायित्व पंचायतीक भेट घेवपाक आयिल्ले, कितें इश्यू आशिल्लो? कशें आसा मरे, आमी रेज मागुसची सरपंच सुश्मिता सुभाष पेडणेकार एक रिमूवल ऑफ पिटिशन फायल केल्लें. कित्याक तिणी सेवर लायसनां दिल्लीं आसा विदावट सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी. ते मॅडमीक नजरेन हाडपाक दिल्ले. कित्याक सांगता हो विशय आतां 1 वर्स जालें पेंडींग आहा डायरेक्टर पंचायती. नाल्यार आमी कितें केलेलें, समज हांगरच्यान समज आमकां कांय रिजल्ट दिना जाल्यार आमी हायकोर्टाक वचपाचें. पण आमकां आतां डायरेक्टर पंचायत मिसेस हळर्णकर आसा पळय ती एश्युरन्स केल्लें आसा कितें ह्या 18 तारखेर आपण हियरींग घेतले म्हणून. कित्याक सांगता अशी जर पिटिशनां पेंडींग उरलीं जाल्यार सर्वसामान्य न्याय गावचो ना आनी जी पोस्टार बसले तांकां मोद मारतलो डायरेक्शन. कित्याक सांगता तांकां दिसता कितें डायरेक्टर बी आपल्या बोल्सान कशें ह्या अशें ते वावरता. आतां आमी तिका हंबल रिक्वेस्ट केल्ली आसा कितें कशें करून 18 तारखेक आमचें तें रिमूवल ऑफ पिटिशन आसा पळय सुश्मिता सुभाष पेडणेकर ते घेवचें आनी डिसायड करचें म्हणून कितें आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा. दुसरी आमी जवळ 15 कंप्लेनी फायल केल्ली आसा ज्यो पंचायतीन एक्ट जावना आनी सोडी हेंच्यांनी आमकां न कळटा क्लोज केले मॅटरा. दुसरी गोश्ट कशें आसा आमचें, आमी जो आमकां सेक्रेटरी दिल्लो आसा मागीर मुदिनून केशव फडते तो पळय काम करता थंयसर. तो सेक्रेटरी कशें काम करता, तो त्या सरपंच एजंट कशें काम करता. आमकां तो एजंट नाका, आमकां सेक्रेटरी जावो हें आमी तिका नजर हाडून दिला. कित्याक ज्यो आमी 25-30 कंप्लेनी घातलेल्यो आसा तेजेर तो एक्शन घेयनासतना तेंचे ते डिसायड करता एक तरी, नाल्यार दुसरे तरी तो मॅटरात घेयना, काडून बुड्ड्याक मारता केसी. हेजो अर्थ तेणी गांवच्या लोकांक रोहीत दिले. सद्या वेळार इनलिगल कन्स्ट्रक्शन एरिया मोठ्या प्रमाणात येयल्ली आसा आनी आमी कंप्लेनी फायल करता कित्याक ज्या करून आमकां रोड सेफ्टी गावचे, आमकां 24 तास उदक गावचें, आमकां लायट गावची प्रॉपर. हे न गावता बेकायदेशीर कामां हेंच्यांनी प्रोत्साहन दिवप, तांकां लायट कनेक्शनां दिवप आनी तांकां ते प्रमाण भरमसाट वाड जाल्ली आसा. हेणी खंय तरी डीओपीन लक्ष घालून ताका स्पेशल आफोवचो आनी ताका थोडे कान मंत्र दिवचे जेणे करून आमचे कंपनी दखल घेवन त्या बाबतींत निकाल तरी दिवनी म्हणून. आनी तेच्या पलीकडच्यान एक केस आमी तुमकां घडलेले पळय कोणी तरी कमर्शियल एक बिल्डींग येयल्या म्हणून रस्त्या कुशीकूच तो विशय नजर हाडून दिला. त्या जाग्यार 30 जाण मेल्ले आसा आनी आमी कंप्लेन घातल्या उपरांत तेजेर एक्शन घेवन 30 दीस जाले. आतां आमकां मॅडमी सांगला की अंडर 65च्या अंडर तुमी पिटिशन फायल करा डेप्युटी डायरेक्टराक आमी इमिजिएटली इन्स्पेक्शन कॅरी आउट करपाक एक्शन घेवपाक लागता. ऑलरेडी हायकोर्टान सुद्दां आतां डायरेक्शन दिल्लें आसा जेणे करून इनलिगल कस्टमर समज लायट आनी उदक दिल्लें आसा इमिजिएट डिस्कनेक्ट करचें म्हणून. आतां आमकां पळोवंक जाय आमची जी पंचायत आसा ती मोस्ट करप्ट आसा पळय ती कितकी एक्शन घेता ती घेयना जाल्यार आमी फुडें आमचे पावड आसा ते ऑनरेबल हायकोर्टाक परते एप्रूव्ह जातले. डायरेक्टरान तुमकां कितें एश्युरन्स दिल्लो? डायरेक्टर पंचायतीन इन्शुरन्स दिल्लें आसा जें मेन म्हणजे आमचें रिन्युअल ऑफ सरपंच तें मेन पिटिशन डिसायड कर सांगलां. कित्याक 1 वर्स सरकारान सांगलां 18 तारखेक आपूण तें पिटिशन हियरींग घेतलेलें आनी डिसायड करतली म्हणून. आतां एक तिचेर होप धरया कित्याक कमिटमेंट दिल्या उपरांत ती म्हाका दिसना ती फटींगपणां करतली कशी. ती आमी दिला शब्द दिला त्या शब्द पाळटलो अशी आशा धरया आमी. सेक्रेटरी बी चेंज जावपाचो असो ना, सेक्रेटरी आमी तिका सांगला जो केशव फडते आहा पळय बिनकामाचो न्हवरो म्हणून तो सेक्रेटरी को थंय वागना, तो वागता फक्त थंय माविनाचो एजंट किंवा ती सरपंच सुश्मितीचो एजंट को. ताका लागून सांगला ताका थंयसर काडलेलो बरो आमकां आतां नाका गूड फॉर नथींग म्हणटा ताका वायट काय म्हणटा. कित्याक सेक्रेटरी कसो आसचो पॅरलायज गांवच्या पाड घालपाक हेल्प करूंक जायना, गांव सुदारपाक हेल्प करप आनी गांवच्या बरोबर. My colleague Rajesh Dabulkar, we met our Director of Panchayat, Srimati Siddhi Halankar, and apart from violations of constructions carried out by elite class non-goans, we have also brought to her notice about violations of several rules like Rule 2008 which relates to ward development committees and preparation of annual development plans. As per these rules, actually the panchayat should have statistical data, but this statistical data is not available in the panchayat and therefore they cannot fill up the form 1. And because form 1 cannot be filled up, form 3, form 4 and form 5, all these forms cannot be filled up. And therefore the participation of villagers, the concerned citizens cannot be done, and therefore development is going on as per builders. The builder-centric development is going on in Rez Magus Panchayat instead of the people-centric development. Now this rule is 1/2008. Another section 6 subsection 2 of Goa Panchayat Raj Act is being violated by the Panchayat. As per section 6 subsection 2, supervisory committees, minimum 2 supervisory committees have to be formed. These were formed, but now they are defunct. Nobody is operating, nobody is being called. And surprisingly, instead of 2, Panchayat had formed 11 supervisory committees, but not single is operating now. The same thing is with section 6 subsection 8 of Goa Panchayat Raj Act. This also is being violated. Instead of forming minimum 2 ward development committees, total 11 ward development committees are formed, but no one is participating. So all these three are the basic functions of Goa Panchayat Raj Act 1994.
And because of this, it also makes us to believe that this is a pure remiss in performance of duties by the Sarpanch, due to which she can be removed under section 50 subsection 4 of Goa Panchayat Raj Act. That's all these points we brought to her notice today.